गोंय सरकार तशेंच सरकारांतले मंत्री विधानसभेन दिल्ली आश्वासनां पाळिनात देखून गोंयांतल्या लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटा अशी खंत विरोधी पक्ष मुखेली दिगंबर कामतान काँग्रेस हावजान गोंय मुखेली गिरीश चोडणकारा बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन उक्तायल्या. तशेंच गोंयांतले रस्ते चवथी पयलीं सारके करपाचें आश्वासन दिल्लें, मात तें आजून पुराय केल्लें ना. गोंयांतल्या सगळ्या सांकवाच्या आनी गोंयकारांची तान भागोवपी उदकाच्या पायपलायनीचें ऑडिट करची मागणी दिगंबर कामतान केल्या. रस्त्याचें कंडिशनां जी रस्त्याचें कंडिशन सगळे कडेन ना. हांवें असेंब्ली भितर उलयता आसतना म्हणिल्लें की ह्या हावसा भितर 40 पैकी एका आमदारान उबें रावन सांगचें की आपले मतदारसंघातले रस्ते बरे आसा. एकलोय कोण आमदार उबो रावन सांगपाक शकलो ना की आपले मतदारसंघातले रस्ते परफेक्ट आसा. PWD मिनिस्टरान कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिल्लें आमकां की चवथीच्या पयलीं सगळे रस्ते आमी रिपेर करतले म्हणून. पूण आज पळोवपाक दुख्ख दिसता की सगळे कडेन म्हाका कोणे कोणे हांगा फोटोग्राफ्स धाडल्या, सगळे कडचे रस्ते हे अजून रिपेर जायनात. आतां रिजन विचारलें जाल्यार थोडे जाण म्हणटात की कंटिन्युअस पावस पडटा आनी ताका लागून आमकां करपाक मेळना. म्हाका दिसता सरकारान असेंब्ली भितर जी एश्युरन्स दिता ती फुलफील करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका दुसरो प्रश्न आज रेज करपाक जाय तो म्हणजे कल्वर्ट्स, ब्रिजीस जे पळय आसात त्या सगळ्या कल्वर्ट्साचें आनी ब्रिजीचें सरकारान स्ट्रक्चरल ऑडिट जाता तितले बेगीन करून घेवपाक जाय. कारण म्हाका हांगा खूब जाणांनी फोटोग्राफ्स धाडल्या. कोलवाळ बिल्डाचे क्रॅक्स दिसतात हांगा ह्या फोटोग्राफ्सां भितर, वीच इज व्हेरी म्हणजे पळोवपाक सुद्दां पिक्चर भयानक अशें दिसता. त्याच भशेन आमचो बोरयेचो ब्रीज पळया, ताजेय कोणें फोटोग्राफ्स धाडल्या. बोरयेचो ब्रिजूय बरोच वायट कंडिशनाक आसा. सो हांव डिमांड करता PWD मिनिस्टरान ताबडतोब डायरेक्शन दिवन सरकारान ह्या सगळे ब्रिजाचें कल्वर्टाचें ऑडिट करून घेवचें. कारण कल्वर्टांय खुबशीं फ्राक आसात. म्हणजे पयर आमी आनी प्रत्येक कल्वर्टा कडल्यान वयल्यान किंवा ब्रिजा वयल्यान पायपलायन आसा उदकाची. पणजे आनी पूर्ण तिसवाडी तालुक्यांत उदकाचें कितें प्रॉब्लेम जालां तें आमी पळयलें. म्हणजे सांताक्रूज, मेर्शे ह्या सगळ्या भागांत उदकाचेर परिणाम जालो. मागीर पायपलायनीचें सुद्दां ऑडिट करपाची गरज आसा अशी म्हजी मागणी आसा. पायपलायनी ज्यो मोठ्यो पायपलायनी पळया आतां ऑल्टरनेटीव कितें आसा. एक स्पेसिफीक एश्युरन्स आमकां पावर मिनिस्टरान दिल्लें. आमी त्या रेज केल्लो इशू LED लायटिंगाचो. हाफ एन आवर डिस्कशन जाल्लें, सगळ्या आमदारांनी तातूंत पार्टिसिपेशन केल्लें आनी तातूंत म्हणिल्लें की आमकां स्पेर्स आनी 400 LED फिक्चर्स प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आपूण सब डिविजनाक दितलो. हें स्पश्ट एश्युरन्स ताणें दिल्लें. चवथीच्या पयलीं एटलिस्ट इल्युमिनेशन प्रॉपर जावपाक जाय. कारण ज्या कंपनीन हें कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्लें ती कंपनी टर्न आउट टू बी युजलेस कंपनी. आनी त्या कंपनीन कांयच करूं ना. त्या कंपनीन तुगेल्या तांचे कडेन स्पेर्स ना, तांचे कडेन सारकें तांणी खूब कितें करपाचें टेंडर एग्रीमेंटा प्रमाणे तें तांणी कांयच करूं ना. वीच मिनिस्टर ऑल्सो सेट ही एग्रीड, ही सेड दॅट वी वील टेक इट ओवर इन द व्हेरी फ्यू मंथ्स टायम. पूण तो पर्यंत कितें जाल्यार ताणें सांगलें आपूण स्पेर्स आनी 400 फिक्चर्स प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आपूण सब डिविजनां अवेलेबल करून दिता. आज पर्यंत अजून पर्यंत तांणी 400 फिक्चर्स अवेलेबल करून दिवना, स्पेर्सूय सारके अवेलेबल करून दिवना. हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागतां की एटलिस्ट चवथ तरी लोकांक तुमी काळखांत उडयनाका. गोंयांत चवथ व्हड सण आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत भाजी गोंया भायल्यान येतली. चड मागणी आशिल्ल्यान चवथी कडेन भाजयेचो दर खूब वाडपाची शक्यताय आसा. लोकांक चड दुडू दिवन भाजी विकत घेवची पडटली. त्या खातीर सरकारान भाजयेचो दर वाडोवचो न्ही म्हूण सरकारान उपाय काडचो अशी मागणी विरोधी पक्ष मुखेली दिगंबर कामतान केल्या. ह्या 8 दिसांत भाजयेचे प्रायसीस इतल्या लेवलाचेर पावल्या आनी म्हजी अपेक्षा ज्या प्रमाणे सिच्युएशन आसा बेळगांव, कोल्हापूर हो पूर्णपणे पूर आयिल्ले कारणान शेतीचे मळे, शेतयेच्यो बागायती ह्यो जमीनदोस जाल्ल्यो. हांव बेळगांवच्या थोड्यां कडेन उलयलो, तांचें म्हणणें आसा की इतलो डिमांड येतलो ह्या 2-4 दिसांनी. सगळे कडेन गणपती, सार्वजनीक गणपती, सगळे कडेन चवथीचो बोवाळ आसतलो. आमी तें कोप अप करपाक शकपाना आनी तातूंतल्यान रेट आनी वाडटले. म्हणजे हो रेट जो आज आसा मार्केटांत तो फाल्यां कितें जातलो म्हणून कोण सांगपाक शकपाना. आनी म्हणून म्हाका सरकारा कडेन मागणी करपाची आसा की आमच्या वेळार हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी एक सबसिडायज स्कीम केल्ली व्हेजिटेबल सप्लाय करपाची. अजून सरकारान ती चालू दवरल्या. जवळ जवळ 20 कोटी रुपया सबसिडी म्हज्या म्हायती प्रमाणे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सिव्हील सप्लायज डिपार्टमेंट दिता.
ताजो यूज कसो जाता तें हांव नकळो, पूण म्हज्या कोतान ह्या चवथीच्या सिजनाक म्हणजे हांव फाटले रेट्स कंपेर केल्ले गेल्ल्या वर्सा चवथीच्या पिरियडार रेट कशे आशिल्ले ते कंपेर करून पळयल्यार प्रत्येक आयटमाचेर 15 ते 20 रुपया रेट वाडला. फाटले जर 2018 जो चवथीचो पिरियड आशिल्लो 15 दिसां, हांव 15 दिसांचो पिरियड म्हणटा, म्हणजे अप टू अनंत चतुर्दश आनी 2 दीस पयलीं चवथीचे अशें धरलें जाल्यार त्या काळांतले रेट आनी ह्या काळांतले रेट सुद्दां सामके इन्क्रिजींग ट्रेंडाचेर आसा. आनी म्हाजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे लिमाणे आतां 2-3 दीस पळय आसात त्या दिसांनी हे रेट्स बेळगांव आनी कोल्हापूर ह्या भागांतल्यान जे भाजी येता तांचे रेट आनी वाडपाचे आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंटान ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवन म्हज्या कोतान म्हजी डिमांड आसा की मिनिमम तुमी जर इतली सबसिडी तांकां दितात आनी जाय जाल्यार मातशी मायज दिया, पूण पोरूचे जे रेट आसा भाजयेचे त्या रेटान तुमी भाजी सप्लाय करपाक लाया. एटलिस्ट ड्युरींग दीस पिरियड 15 दिसांचो जो पिरियड आहा चवथीचो त्या पिरियडाक तरी लोकांक भाजी हे कडधान्य जी नॉर्मली लागतात चवथीच्या दिसांनी थंय तरी लोकांक सुखान खावपाक मेळ्ळी अशी म्हजी मागणी आसा. तिसरो आनी एक इम्पॉर्टंट विशय जो सद्याक मोठ्या प्रमाणाचेर स्प्रेड जावपाक लागला म्हणजे तो इन्क्रीज इन द डेंगू केसीस. हें अत्यंत पिक्चर मातशें सामकें डेंजरस सिच्युएशन अशें दिसता. म्हणजे काल हांव हॉस्पिसेक गेल्लो, हॉस्पिसेकी डेंगू GMCकी डेंगू सगळे कडेन डेंगूचे पेशंट्स मोठ्या प्रमाणाचेर वाडपाक लागल्या. म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान इमिजिएटली गियर जावपाची गरज आसा. हालींच पूर आयिल्ल्यान गोंयांतल्या कांय गांवांतल्या लोकांचें नुकसाण जालां. तांकां चवथ तशेंच तांचो संवसार चलोवपा खातीर सरकारान तांकां तात्काळ आर्थीक मदत करची अशी मागणी केल्या. चवथी पयलीं लोकांक आर्थीक मदत सरकारान केली ना जाल्यार मागीर ती करून कितेंच अर्थ ना अशें दिगंबर कामत म्हणटा. थंय परिस्थिती आमच्या लक्षांत आयली की लोकां कडेन खावपाक जेवपाक कपडे घालपाक सुद्दां पयस ना, कारण सगळें डॅमेज जालें. आमी ऑन द स्पॉट रातचे तांकां वी अरेंज सम मनी अँड वी गिव दॅम इंटरीम रिलीफ. कोणाक 3000, 2000, 4000 अशें दिले सद्या, सो दॅट एटलिस्ट तांकां सामान तरी कितें घेवपाक मेळटा, ब्रश, टूथपेस्ट कितें मिनिमम जाय तें सुद्दां घेवपाक मेळना आशिल्लें तांकां. अशी परिस्थिती आयली. हांवें त्या डिमांड केलो तुमी एसेसमेंट करतात, एसेसमेंट करून मागीर टायम काडटले, मागीर ऑर्डर करतले, दॅट इज ऑल रायट. सद्या इमिजिएट इंटरीम रिलीफ म्हणटा ती तांकां कितें दियात अशी म्हजी मागणी आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता ती चवथीच्या पयलीं खरें म्हणल्यार पयलींच दिवपाची ती इंटरीम रिलीफ, म्हणजे ताबडतोब दिवपाक जाय विदीन 48 hours. आज तुका कळटा हाजें नुकसान जालें, हे बाबा कितें थोडे तरी पयशे तुका दवर, कॅश पयशे तुका दवर, कितें हेल्प कर, मागीर तुमी एसेसमेंट करून करा, तेन्ना एडजस्ट करा हातूंतले पयशे कितले दिल्यात जाल्यार. ती इंटरीम रिलीफ एटलिस्ट चवथीचे पयलीं तरी दिवचे अशी म्हजी मागणी आशिल्ली. नाजाल्यार ताका कांय अर्थ उरपाना मागीर, कारण थंय थोड्यांची कंडिशनां सारकी वायट आसा.